नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। गोंयांत येवन भोंवन ₹1 खर्च करिनासतना चल्ला टुरिझम। ना पुलीस आनी सरकार कोणाकूच गेल्ले ना पडून, खासा रिपोर्ट। एनजीटी आसता लोकांचे सोये खातीर, सरकाराचे न्ही। सरकारानच एनजीटी पुण्या सावन दिल्ली व्हरपाची शिफारस केल्ली हे कळटकच एक्टिव्हिस्टांची पिकार जावन प्रतिक्रिया। गोवा डेरीचो चल्ला अंदाधुंद कारभार, शेतकार थंयच उरले, पदाधिकारी जाले कोट्याधीश। दिवचले साळांतले शेतकारांचो आरोप, दूधकार गेले सुमुलाक। गोवा डेरी सुमुलाची एकामेका आड टिका। सरकारान कोट्यांनी मोडून बांदिल्ले कदंबा बस स्टँड, लोकांच्यो गरजो भागोवपाक पडटात उणे। पार्किंग वेवस्था सारकी, कांय कडेन बसीच वचनात। शिरोडा, पेडणे आनी मडगांवचे बस स्टँडांचेर खासा रिपोर्ट। गोंयांत बेकायदेशीर गायी मारप चालूच, कोलवाच्या नागवाड्यार चलतालो बेकायदेशीर कत्तलखानो। कोलवा पुलिसांनी रेड मारून धरिल्ल्या इरफान बेपारीक रोखडोच मेळ्ळो जामीन। आनी पुराय संवसारभर ईद उल अदा भक्तिभावान मनयलो। गोंयांतय जाली ईदाची परब। गोंयभरच्या मस्जिदींनी नमाज अदा केले उपरांत मुस्लीम भावांनी एकमेकाक दिली ईदाची परबी। एके वाटेन गोंय टुरिस्ट स्टेट, मात हांगा येवन फुकटे भोंवन वचपी देशी टुरिस्टूय कमी नात। भोंवपाक आयले तरी ना कसलो खर्च। वेल्यान गोंयच्या बिचांचेर मनसोक्त भोंवन सैमाचो आनंद घेवन थंय कोयर आनी हेर बुरश्यो गजाली करून टुरिस्ट चल्ले। गोंयाक ना कसलो टॅक्स, ना कसलो फायदो। असल्यांचेर सरकाराची आडनदर। सरकार मात टुरिस्ट आनी कितली चार्टर्ड विमानांचे आंकडे दिवपाक बिजी। पळोवया प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। गोंयांत देशी आनी विदेशी टुरिस्ट मोठ्या प्रमाणात येतात। एके वाटेन गोंय हे इंटरनॅशनल टुरिस्टीक डेस्टिनेशन म्हूण फामाद जाता, मात हांगाय कांय देशी ठग आसात। गोंयांत येवन ₹1 खर्च करिनासतना हांगा येवन जेवून मजा मारून वेल्यान कोयर आनी ह्यो बुरश्यो गजाली करून चल्ले। प्रुडंट तुमकां हाचें एक बेस्ट एक्झाम्पल दाखयता। शेनवारा मिरामार बीचार एक बिहार रजिस्टर बस टुरिस्टांक घेवन आयली। सामान्य लोकांचे नदरेन गोंया खातीर ही एक बरी गजाल, मात चित्र तशें ना। तांकां गोंय भोंवपाक जाय, मात गोंयांत खर्च करपाक नाका। बसींत तांच्यांनी वांगडा सिलिंडर, रांदपाक आयदनां सगळे घेवन आयिल्लीं। फुटपाथाचेर तांच्यांनी बरेपैकी रांदले, जेवले, मजा केली, सुशेग घेतलो आनी वेल्यान थंय कोयर घालो आनी चल्ले। हे टुरिस्टांचो गोंयाक ना कसलो फायदो, वेल्यान लुकसाण। ह्या बिहारच्या टुरिस्टांच्या कोयराचो सेस गोंयकारांच्या माथ्यार। गोंयांत बसी, ट्रॅक्सांनी सगळ्या रांदचे कुडीचें सामान बरोबर घेवन फिरपी टुरिस्टांचो आंकडो कांय कमी ना। मिरामार, ओल्ड गोवा हे सारकेल्या स्पॉटांचेर जाल्यार असले टुरिस्ट सर्रास दिसतात, मात गोंयचे पुलीस आनी सरकार मात कुड्डे। भायल्या राज्यांतलो LPG सिलिंडर गाडयेन घालून हे टुरिस्ट गोंयच्या चॅकपोस्टा वयल्यान कशी एंट्री घेतात तो एक संशोधनाचो विशय। शेनवारा हे बिहारींनी मात हद्दूच केली। शारदा मंदिर स्कुलाच्या ओव्हरब्रिजा सकयल तांणी संवसारूच थाटलो आनी फुटपाथार मांडली रांदची कूड। एका जागृत गोंयकाराक मात ही गजाल खटकली। ताणें रोखडेंच पुलिसांक कळयलें। पुलीस सच्चे भशेन आयले आनी वेल्यान तांकां बाबानो फुटपाथार रांदूं नाकात, मातशे कडेक रानात आनी जेवात म्हूण सांगून गेले। इतलें करून तो रावोंक ना। जोकिमान ही गजाल CCPचो मेयर मुख्यमंत्री मेरेन पावयली, मात थंय कोणूच पावलो ना। हांव येतालो हे सायडीन, हांव थिंगा थांबलो आनी हांवें पयली साडयो वयर लायले त्यो ह्या ब्रिजाचेर वय। मागीर ती हांवें साडयो मेयराक वॉट्सॅपार धाडल्यो आनी हांव म्हणलें वयतालो। मातसो फुडें पळोवन हांवें हांडयो पयल्यो फुटपाथेर। पत्तो थांबलो, सिलिंडर व्हडल्यो हांडयो हे ते। पत्तो थांबलो, म्हाजी जिप्सी थांबोवन हांवें फोटो काडलो, तोवूय मेयराक धाडलो। मागीर हांव फुडें रावोन हांवें 100 डायल केलो। बाबा हें मातशें साफ करचें, हें गोंयची इमेज पिड्यार करता। तेणी म्हाका PIचो नंबर दिलो, तोवूय घेतलो हांवें। मागीर हांवें म्हटलें हें सारकें न्हू,
आमचो CM सदांच आमचो MLA आसतना पारेकार सदांच आमकां आयकतालो. हांवें चिंतलें वयर वचोंक प्रेजिडेंटान तेज्या सांगोंक ताका थिंगा वचत जाल्यार सकयले मनीस वचोंक दिना. मातसो गरम जालें मॉडल हेवी म्हणून गरम जालो तेन्ना फुडें पावलो. त्या म्हणल्यार कोणें कमिशनराक सांगलां बा म्हणून म्हाका धाडलो आनी पारेकार बिजी आसलो. हांवें तेज्या PAक सांगलें आमचो CM पळय आहा तो मनीस कचरो पासून दिश्टी पडल्यार आमी फोन केल्यार आदी MLA आसतना दुसरे दीस साफ करूंक लायतालो मनीस धाडून. तेच भाशेन आमचो मेयरानूय थिंगा जाय तें साफ दवरलां मिरामार. पूण हें हाती भायर वयता तें हांव नको कोणाचो कायदो आनी कितें भितर हे हिंगाच न्हू मिरामारूच न्हू. हांव वयता थिंगा भोंवता थिंगा बसी थांबोवन हे गॅस सिलिंडर लावन हे रांदता आपणाचें आनी जेयता खाता आनी हें थिंगा सोडून वयता घाण करून वयता. आनी सेकेंड ते सिलिंडर बा घेवन भोंवता ते रुला भायर हजडीस ते सारके. हे घडणुकीचेर उपरांत प्रुडंटान मेयराक फोनार गाठलो. ताणेन दुखल्लें कमिशनराचेर. हांवें कमिशनराक जे व्हॉट्सएपार धाडलें ताका सांगलेलें पुलीस कंप्लेन कित्याक आयज आमची सॅटर्डे न्हू ऑफीस बंद आसता. हांवें ताका सांगलेलें पुलिसी कंप्लेन कर म्हणून. ते कमिशनर मातशें विचारता कितें केलें तें. तुमकां कितें रिप्लाय केला तेंच्यांनी? ना करूंक ना तो केन्नाच रिप्लाय करना कमिशनर. तुमचें आयकना तर तुमचो कमिशनर? हांव देंव नको. हांवें ताका रोखडी कोणें म्हाका मॅसेज धाडलेली ती ताका धाडलेली. ओके. मागीर ताका ऑलरेडी ताका सांगलें की पुलिसीक मातशें उलय म्हणून. उपरांत प्रुडंटान हे गजालीचेर CCPचो कमिशनर दीपक देसायाक फोनार विचारलें. ताणेन सांगलें मेयरान आपणाक कांयच सांगूंक ना. वेल्यान आयज शेनवार स्टाफाक सांगलां मात तो आयला काय ना तें खबर ना म्हूण कमिशनरान सांगलें. तुमकां मेयरान धाडलेलें न्हू. म्हाका कमेंट जाय आसलो कितें एक्शन बी जाल्यार तेंचेर. मिरामार ते रांदून जेवता. हांव ना मेयरान धाडलेलें. CCP हितून काय एक्शन घेवंक शकना? मिरामार हे आसा पळय ते टुरिझम डिपार्टमेंटाक पडटा न्ही फूल बीच. पयलीं ते रातभर ते रस्त्यार आसले. हय हांवें म्हागेल्या मनशांक मेसेज दिल्या हॉलिडे न्ही कोण आसा जाल्यार धाड म्हणून तेंकां. कळ्ळें तुका? ओके. कितें रिपोर्ट येयल्लो परत तुमकां? ना 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 फोन करून ना ते गेले खबर ना म्हाका. उपरांत CCPच्या कमिशनरान सांजे उसरां फोन करून तांकां थंयच्यान हालयले म्हूण प्रुडंटाक कळयलें. मात दनपारां ते जेवण खावन विसव घेतनाचे विज्युअल्स प्रुडंटा कडेन आसात. हाजेर CMाक विचारपाक फोन केलो मात तांचे कडेन संपर्क जावपाक पावलो ना. हाजे वेल्यान मेयर आनी कमिशनर दोगांची तोंडात दोन कडेन हें सिद्ध जाता. मात तातूंत हे असले देसी ठग मजा मारून चल्ले. वेल्यान हें चल्लां खुद्द मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या मतदारसंघात. दुसरे वाटेन सरकार गोंयांत हे वर्सा कितले टुरिस्ट आयले, कितले वाडले आनी कितली चार्टर्ड विमानां लँड जालीं हाचो आंकडो दिवपाक ती मेजीतूच उरले. हे असले ठगांचेर लक्ष कोण दितलो? असले दिसाक हजारांनी गोंयांत येतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्यो पर्यावरण केशी NGTच्या पुणे खंडपीठा कडच्यान दिल्ली खंडपीठाक दिवपाच्या निर्णयाचेर एक्टिव्हिस्ट बेजार आसतनाच मुख्यमंत्री पर्रीकारान पुण्यांत गोंयचो योग्य सेटअप ना. दिल्लीन कायदेशीचे सरकाराची यंत्रणा बरी आसा आनी ताका लागूनच गोंयच्यो केशी पुण्याच्यान दिल्ली व्हरपाची आपणे रिक्वेस्ट केल्या म्हूण सांगून बॉम्ब घालो. हाचेर एक्टिव्हिस्टांनी आडवो हात मारतना NGT ही लोकांचे सोये खातीर आसता, सरकाराची न्ही म्हूण प्रतिक्रिया दिल्या. सध्या ह्या निर्णयाक हायकोर्टात स्टे आसा. मंगळारा सुनावणी जातली. NGT लोकां खातीर आसा, सरकाराचे सोयी खातीर न्हय. Yeah, I think that what the Chief Minister is saying is not entirely correct. It's not the NGT has not been set up for the Goa government to settle its disputes. It has been set up so that citizens can move the NGT for specific environment relief or to prevent the environment destruction in the area. And therefore, the tribunal was set up in 4 different parts of the country in order to enable citizens to have easy access to these tribunals. So that principle is violated. I think the simplest solution to this problem is to bring the circuit bench to Goa. That also, I think that the Goa government has agreed to that also. If that is done, then all the problems will be solved. But I think the best way to solve all the problems of NGT is that the Goa government should respect the environment laws and should not violate them. गोंयच्या लोकांनी आवाज करचो न्ही म्हूण NGT दिल्लीक व्हरता म्हूण फादर एर्मिद रिबोलो उलयलो. ह्या सरकाराक आनी CMाक नाका
हो गोंयचो लोक जो झुजता हे पर्यावरण आमचे राखूंक सांबाळूंक ते पाळ घालूंक आमच्या सीएमाक जाय तशें उजार करूंक मेळचे खातीर गोंयकारांक जे ग्रीन एक्टिविस्ट आसात तांकां त्रास जावंक इतले लागीं पुना आसलोले ते काडून देलीक व्हेलां. मोपा एअरपोर्टाचेर कांय गोंयचे NGOनी केशी घातलेल्यो आसात. हांगा पुनान ग्रीन ट्रिब्युनलांत. तर ह्या सरकाराक जाय हो एअरपोर्टाचो वावर नेटान फुडें व्हेल्लो आनी तांकां हे केशींची आडखोड जाता. लोकशाही सर्वसामान्या खातीर आसात म्हूण हांगा वेगळो प्रकार. हेचे कारण अशें आसा की जेची मानसिकता डिक्टेटोरियल अशा प्रकारची आसा तेकाच अशा प्रकारचो निर्णय घेवपाची इच्छा जाता. लोकशाहीन सर्वसामान्यांक कायदो सहजपणे एक्सेस जावपाक जाय अशा पद्दतीन आसता, पण हांगाच आमचे अशा पद्दतीन वेगळो निर्णय घेतलो वता. ह्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रकारचे अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करप किंवा अशा प्रकारचो निर्णय घेवप बाकीचे खंयचेच राज्यांनी अशा प्रकारचे म्हणजे सावथाचे आसूं किंवा नॉर्थाचे आसूं किंवा इस्टाचे आसूं थंयसरल्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारचो निर्णय घेवंक ना. पण गोंयच्याच मुख्यमंत्र्यान घेतला. हेचें कारण अशें आसा की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची मानसिकता ही लोकशाहीक पूर्णपणे पूरक अशी ना, तर ती हुकुमशाही वृत्तीक पूरक आसा. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे निर्णय जे अन्यायकारक आसात ते घेवचे पडटा ताका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.